जिसुराया गोजा मोजा हिंदत म्हाका गे तुज्या पातळ दोयाराया सोर्गीच्या सांबाळ म्हाका दोयीन तुज्या. मातेवाचे शुभ वर्तमान. जेजून आनी एक वपार लोकांचे उरपोंजीक सांगली. आपल्या शेतांत बरे बी वंपलोल्या एका मनशा पोरी सोर्गीचे राज. सगळीं न्हिदलोली आसतना तांचो दुस्मान आयलो आनी गोवा मोदें नेर ओपून गेलो. शेत वाडोवन कोणसा येतोच नेरूय दिश्टी पडलो. गोरकाराच्या वावरेड्यांनी ताचे चडशी येवन अशें म्हणलें, दोनया तुज्या शेतांत तुवें बरें बी वोपलोलें न्हय, तर तातूंत नेर खंयचो आयलो. ताणें अशी तांकां जाप दिली, हें दुस्मानान केल्लें काम. चाकरांनी ताका विचारलें, आमी वचून शेत न्हुणलोलें तुका जाय? ताणें जबाब दिलो, नाका. नेर उमटितना घडयेक तुमी ते बरोबर गवूय उमटिशात. लुवणी येसोर दोनूय बराबर वाडोवन दी आनी लिवतीत तेन्ना पयलो नेर एकठांय करून उज्याक लावचे खातीर तांची पेंडकुलां बांदात म्हूण मागीर गोव म्हज्या कोड्यांत भरात म्हूण हांव लुंवतल्यांक सांगतलो. देवाचें उतर हें.